you posso Ekas farak swasano. Predica Babagudanno, Father James Keller, या padre एक book बरयला आणि त्या बुकाचें नांव जर आसा You Can Change the World. You Can Change the World. आणि त्या बुकार एका ल्हान चेडवाची खबर आमकां सांगता. एक चेडो आसलें तरणाटें पूण ताका मोडलें मारतालें. I don't know what you call in Bangalore Konkani. The गोंयच्या कोंकणीत म्हणटात मोडणे. मोडणे म्हणजे फिट्स, commonly called fits, epilepsy. आणि ताका सो फ्रिक्वेंट एक फिट्स येताले मोडणे मारताले देखून जायते पावटी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट करताले. आनी हॉस्पिटलांत न्हिदोन ते चेडूं चिंतता हांव एक तरणाटें लांब जिवीत म्हज्या फुडार आसा. हें दुयेंस देवान म्हाका कित्याक दिलां? So she got into self-pity. म्हाका कित्याक? सगळे आपले लायफ एन्जॉय करतात. हांवूच हॉस्पिटलांत आसा, म्हाका कित्याक? self-pity. आनी अशी self-pity करून आपल्याक सुचुरेत करून ते एके भाशेन टायर्ड जाता. आनी मनांत एक आयडिया येता. Instead of focusing on me, let me focus on others. आनी मागीर ही आयडिया मनांत घेवन ते न्यूज पेपरार आर्टिकलां बरोवंक लागता. आनी आपल्या बरोवपाक लोकांक ते सांगता डोंट फोकस ऑन द नेगेटिव्ह, फोकस ऑन वॉट इज गुड इन लायफ, ऑन पॉझिटिव्ह थिंग्स. आनी आर्टिकलां बरयल्या उपरांत ताका जायते फीडबॅक येता. लोक ताका चिटी बरयतात आनी लोक चिटी बरयल्या उपरांत ताका शाबासकी दितात. People really appreciate her and encourage her. आणि या लोकांचो फीडबॅक घेऊन लोकांची उतरां आयकून slowly the epilepsy in her body disappears. ताचें दुयेंस पयस जाता. When she focused on the problems of others and encouraged them, her own sickness disappears. She begins new life. She is so happy. आयज अशेंच कितें घडटा आयच्या वाचपांनी. वयल्या वाचपान एक बायल आसा, नांव दिवंक ना, आनी थंयसर आसा प्रवादी एलिशा. एलिशा प्रवादी तांच्या गांवांतल्यान येतालो आनी ही बायल पारखीता हो देवाचो मनीस म्हूण. आनी एलिशा आपल्या घरांत एक सेपरेट रूम करता. आपल्या घोवाक सांगता हो देवाचो मनीस जायते पावटी ह्या सायडीक पासार जाता. आमच्या घरान एक रूम ताका बांदिया, एक बेड आनी एक टेबल ताका करुया. बट वॉट अबाउट दिस वुमन? पयले वाचप म्हणटा शी इज ग्रेट. ही वस्तरी महान. वाय इज शी कॉल्ड ग्रेट? नाव दिवंक ना, ताच्या फॅमिलीचें कांय सांगूंक ना. ती दुसऱ्या बायबलांतल्या दुसऱ्या वस्तऱ्यांमध्ये शी डज नॉट बिलॉंग टू द रॉयल फॅमिली, टू द किंगली फॅमिली. ताची सोबिताय कांय सांगूंक ना. शी इज नॉट ब्युटिफुल लायक एस्थर और बाथशेबा इन द बायबल. और शी इज नॉट अ जज और लीडर लायक डेबोरा. कांयच दिवंक ना. तरी आसतना ह्या वस्तूरीक बायबल म्हणटा शी इज ग्रेट. कित्याक? Why? Let us see three things what she did. Because of these three things, she is called great. Poilya suwater, her service, her generosity. Poilya. Jenna Elisha Pravadi त्या वाड्यातल्यान येत असताना she thinks about this man. She thinks about his suffering. She thinks about his tiredness. आपले चिंतिना. आपल्याक त्रास पडटलो म्हणून चिंतिना. आपल्याक देस्ते जातलो म्हणून चिंतिना. ताचे चिंता आनी आपल्या घरान सेपरेट रूम बांदता. कितलो देस्पेस, कितले त्रास, कितले एडजस्टमेंट. म्हणजे कितें? वी डू स्मॉल थिंग्स in order to show bigger thing. What is a bigger thing?
Love of God. Love of God shown through small acts, small actions, acts of kindness, service, generosity. कितली जाणां आमी हे भाशेन चिंतता, कितली जाणां दुसऱ्यांचे बरें चिंतता, दुसऱ्यांक पावता, कितली जाणां आयचो संसार जावन आसा I, me, myself. Others have to serve us. We should not serve others. And जेजू तेंका वयता Monday Thursday, Holy Thursday. जेजू म्हणटा हांव तो तुमचो दोनी, हांव तो तुमचो मास्टर आनी हांव तुमचो गुरू, टीचर. हांव तुमचे पांय धुता. I have come to serve, not to receive service. Imagine all Christians were thinking this way. All Christians. How many of you are really generous in your service and in the things that God has given you? How many of you? दुसरं गुण या वस्तुनेचो her contentment. She is happy with what she has. आता एलिशा भोगले ताणी स्पेशल रूम बांधला. एवरी टाइम तो पासर जाता आसतना तो तांगे न्हिदता जेयता. पण एलिशा एक ग्रेटफुलनेस कसो उपकार कसो म्हणटा वस्तुने सांग म्हाका पावर आसा, म्हाका कनेक्शन आसा, म्हाका इन्फ्लुएंस आसा. राजा लागीं उलयता, द जनरल ऑफ द आर्मी थंय म्हाका वळखता, ताच्या लागीं उलयता, तुका कितें जाय सांग. डू यू नीड एनी फेवर? डू यू नीड एनी फेवर? What would you ask? A job in King's Palace? A government job? Admission in the college? What would you ask? जायते पावटी जुनाचो म्हयनो येयलो म्हणटच आमची इश्ट मित्र सांगता फादर हाऊ आर यू? आपले बाबा कितें जालां? फादर ह्या कॉलेजीन प्रिंसिपलाक वळखता, एडमिशन जाय. What would you ask? आनी ती वस्तुरी म्हणटा कांय नाका, आय एम फायन. I have a home with my people here in this village. I am happy. म्हाका कांय नाका. तुजो उपकार नाका. I did not serve you in order to receive back. No. How many of us have such attitude? Our love is conditional, no? जेन्ना आमी कोणाक कितें कोत्ता, at least back of our mind unconsciously we expect something back. If not things or money, at least gratitude, no? ताणे thank you पासून म्हणूंक ना. हांवें कितलें केलें ताका thank you पासून म्हणूंक ना. So there is some expectation in our heart. First, a service and a contentment. Two important qualities. जायते पावटी तुम्ही म्हणटली फादर ह्या संवसारांत दुसऱ्यांक हेल्प करून फायदो ना. सगळी बदलोगी, सगळी अनग्रेटफुल, all are selfish, they only take advantage. आणि अशें खरें, there is a truth in that, no? थोडी जाणां फायदोच काडटात, एडवांटेज घेतात आणि मागीर गेली कोंकमध्ये. एकली बाय गेली म्हाका मेळ्ळो आणि त्या बायलेन येता आसतना एक बरी हांडीभर बिरयानी घेवन गेली. फादर बिरयानी केली, हांवें केल्या तुका. हांव हॅप्पी जालो बिरयानी हाडल्यार. थँक्यू व्हेरी मच म्हणला. फादर मातसो बॉस तुजे लागीं उलोवंक जाय. बॉस या कितें जालें? फादर म्हजें ल्हानशें बिझनस आसा. एक आव्हान आहा म्हजे लागीं. हांव ल्हानशें टिफिनाक कोत्ता निघता आनी म्हजो संवसार चलयता. व्हेरी गुड. सेल्फ हेल्प, सेल्फ एड्युकेशन इज व्हेरी गुड. इंडिपेंडन्स व्हेरी गुड. प्लीज ल्हानसो प्रॉब्लम आहा. कितें प्रॉब्लम? पण त्या आव्हानाचो एक पार्ट म्हणला न्हू, तो पार्ट रिपेअर करून 1,500 जाय. म्हजे लागीं पयशे ना. म्हगे हेल्प करता. बिरयानी मारप पडली. 1,500 न्हू पडलोय म्हणून काय ना. म्हणलें ओके. बिरयानी भितर दवरली, 1,500 काडून दिलो. फादर हे तुजे पयशे न्हू, तुजे पयशे विदिन अ मंथ आय विल रिटर्न. एका म्हयन्यान रिटर्न करता. देवला काय फादर? ओके. म्हणलें शेगार दी, कोणें घडटा पिता ना दी. गेली. म्हयनो जालो, 2 म्हयने जाले, 6 म्हयने खबर ना. म्हयन्यान दिता म्हणलें. I was not interested in the money, but I was interested in the word. She gave a promise, no? 6 महिन्याचा खबर ना. म्हणे फोन करूया. फोन केलो. फादर तू पाद्रीचे पैसे शी आमकां माल पडटले नाका, रिटर्न करता. I didn't want the money, but I was testing the woman. 1 वर्स जालें खबर ना. 1.5 वर्स जालें खबर
आमी तियात्राक गेलो. तियात्राच्या हॉलान भितर सरता आसतना बायल फर्स्ट बेंचर बसून ना. म्हाका पयली आनी बोकम घालेले भशेन केली. शी टोटली इग्नोर्ड मी एज इफ आय एम अ गोस्ट ओवर देयर. तूं थोड्याक हेल्प कर, but they pretend as if they don't know you. Such people are there. आनी एकलो येयलो. फादर तुज्या लागीं उलोवंक जाय. म्हणजे यो बॉस उलय. फादर म्हजो चेडो बोटीक वयता. व्हेरी गुड. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सिटीज ताच्या जाल्या, बोटीक सिटीज जाल्या. व्हेरी गुड. फादर इल्लें काम आलें. कितें काम? फादर बोटीक वचून तिकेट बूक करूंक जाय. वद्दे पयशे मेळले, वद्दे पयशे ना, मातशें हेल्प करता. म्हणलें कितलो अमावंट? 30,000. हांवें मोतीक म्हणलें हेच्या पयलीं म्हाका बँकान कामाक लायला 30,000 दिवपाक. म्हाका खबर हे देवटा अमावंट. हांव 30,000 हाडून खंयचे दिवं? 30,000. हेच्या पयलीं आमी गोंयच्या कोंकणी भाशेन म्हणटात टोपी घालता. टोपी घालता मीन्स टू चीट. म्हाका जायते जाणांनी टोपी घातलेली आसा. हो व्हडलो अमावंट न्हू, आपल्याक मातशें होमवर्क करूया. पण कोणाक फोन मारलो आनी एका पाद्रीक फोन मारलो. हांवें सांगलें हो दादलो येयला तुमच्या वाड्यांतलो आनी म्हाका पयशे मागता. पयशे दिवपाचे? हे फादर नाका पातये नाका, तुका सगल्यांक पयशे मागता. येयलो आनी ताका सांगलें बाबा रे इतलो अमावंट मोकळें ना आनी कोणी म्हाका गिफ्ट दी, डोनेशन दी, तुका दोता म्हणलें. उठलो दार धाडायलें गेलो. हांवें पयशे हाडून दिले म्हणलें. ताणें पयशे हाडून दिले that I have to give money to him. You see the attitude if you don't give money. आनी एकलो येयलो. बेल मारली. फादर म्हणूंक लागलो आपण बॉम्बे वयता रेतीला. म्हणलें व्हेरी गुड. कर्नाटक वयता. मस्ट बी 20-22 years. बॉम्बे वयता रेतीला. तबर आश्रम आसा थिंगा वयता. म्हणलें व्हेरी गुड. तरणाट्यांनी रेतीला वचूंक जाय. जिविताची नोसोवणी करूंक जाय. म्हणलें केन्ना वयता? वयता. प्रॉब्लम आहा. कितें प्रॉब्लम? बॉम्बे वचून तिकेट ना. अरे माय पाय कडेन मागले. ना फादर माय पायचे जायते हाल ना, जायते पडला माय पाय त्रास दिवं नाका म्हाका माय पायचे. बॉम्बे वयता म्हणजे कोणाक रावतलो? आंटी आसा. आंटी कडेन मागलो. हाय आंटी पात्र कोणे कितें आहा जाल्यार दी. त्या कोणाक उलयता आसतना एकदां येयलो म्हजो इश्ट. भितर सोदता आसतना म्हाका हातीक धरून भितर येयलो. फादर तूं चेड्याक भोंवतास? म्हणलें ना. तो फर्स्ट टायम येयलो. म्हणून पयशे म्हणटा दी नाका, ही इज अ ड्रग एडिक्ट. दी नाका, ही इज अ ड्रग एडिक्ट. म्हणलें देव बरें करून सांगो. गेलो बाबा रे म्हणलें पयशे जायना. यू आस्क युअर पेरेंट्स, यू आस्क युअर आंटी. हो गेलो. म्हजो नंबर सोदून काडलो आनी म्हाका गायांचो पास. वर्ड बॅड वर्ड्स which are not found in the dictionary also म्हाका गायो मार कित्याक म्हणून हाणें पयशे हाडून म्हाका दिले दिवपाक. that he has to buy bad words. And lots of examples are lots of examples. पण हांव कितें म्हणटा, when people cheat like this, those who really deserve do not get help. And आयच्या काळार is very difficult. Who is genuine and who is fake? Raw on story सांगतात, raw on story घडतात, पयशे हाडून. But in this case, we also have to become little shrewd. आता modern संसार complicated जाला. So what we have to do is we have to do homework. कोणाक help करता, आधार दिता, find out about the background, find out about the family and get information, then you go to help. Direct help केल्यार मागीर चेपे घालतात, टोपी घालतात न्हू. So first is service, second is contentment, and when you are servicing or giving help, you will experience difficulties like this. You will experience difficulties. Contentment, जायती जाण आपलो संसार गोंयकारा भोगवता as what is the word used? गोंयकार म्हणजे what is the word? सुशेगाद. आणि जायती जाणां म्हणटात सुशेगाद means lazy. Sushegad is not lazy. The real meaning of Sushegad is contented. Contentment. म्हणजे म्हज्या बशेन पळय कितें आसा तें म्हाका पुरो आनी सुबेज म्हाका नाका. सायबा हें जेवण तुवें म्हज्या बशेन घातलां, तुका देव बरें करूं. थँक यू. Contented. Sushegad म्हणजे contentment. आसा. Are we really contented? Are we really contented? Are we really happy with what we have? आमकां जाय तूं जायत रावता, वसाची वसा तूं जायत रावता.
वसाची वस्त. I have a simple principle in my life. भोव करून क्रिसमसा पयलीं ज्यो वस्तू म्हज्या रुमान पळय आसा आनी ज्यो वस्तू हांवें वर्सभर यूजाक करूंक ना त्यो हांव काडटा आनी दुसऱ्याक दिता. If there is anything in my room which I have not used for 1 year, it does not belong to me. It belongs to the poor. Any extra things which I am not using does not belong to me. म्हणून वर्साच्या वर्स रुमान सगळे चॅक करून जावं ते म्हणजे क्लोथ्स जावं बुक्स जावं कितेंय जावं काडून दिता. गोरिबाक दिता, कोण मागतल्यांक दिता, कोणाक नीड असलेल्यांक दिता. तितलेंच न्हू, इवन द मनी वॉट एवर. I don't care whether the thing is very expensive or the best quality. कोणाक गरज आसा दिली, गरज आसा दिली. We need to cultivate this attitude. Minimalism is the cause of happiness. You have too many things accumulating does not create happiness. There is joy of receiving and there is joy of giving. We are not taught or we have not learned the joy of giving. We have to learn. The Christian joy is not only receiving, joy of giving. तुम्ही कितें करतात? How many things you have? Are you generous? Are you happy with what you have? Do you think about others? माझ्या जिवितांत जायत्या जाणांक पावलां, जायत्या जाणांक हेल्प केला without announcing, without telling anyone. जायत्या जाणांक ज्या मनशांनी आदार घेतला म्हज्या हातांतल्यान ती जाणात. Quietly give. But the more you give, the more you are serviceable, the more you are generous, God blesses you 10 times more. Every time I remove the things from my room and give to the poor, the greedy, potun yeta. In the form of birthday gifts and ordination gifts and Christmas gifts. तो आम्ही उदार काळजाची जाय आणि दुसऱ्याच्या गरजेक आम्ही पावत जाल्यार देव दिता. You don't know how and when, but God gives. Even when I came here, I had nothing, but some of you were so generous to help me and to give me. God gives. आणि जितले पावटी लोक म्हाका दिता, हांव क्वायटली दुसऱ्यांक दिता. थोडी म्हाका सांगता, फादर दुसऱ्यांक दिला काय तुकाच? येस, म्हाका दिला ते बरो. जे म्हाका दिला ते दुसऱ्यांक गरजेक वचपाक पावला. I will not tell you, but I have already shared with others. Service and contentment. आणि तिसरे म्हणटा ते ताचो एटिट्यूड. ह्या वस्तुरेचो एटिट्यूड ऑफ लाईफ. नाव पहिले वाचो चॅप्टर 4, सेकंड किंग चॅप्टर 4, राजाचे पुस्तक. ह्या बायलेक भुरगे नासले. ह्या बायलेक भुरगे नासले. गोजांटो जाल्लो आनी एलिशा ताका सांगता फुडल्या वर्सा तुका भुरगो जल्माक येतलो. आनी ती बायल म्हणटा प्लीज we have given up the hope of child. Don't instill or create this hope once again. We are old now. But फुडल्या वर्सा भुरगो जाता. भुरगो वाडटा. We have not read in today's first chapter, but end of the chapter भुरगो वाडटा कितें तरी दुयेंस येता, तकली फोडटा आनी तोच आवयच्या गोपांत आसतना मरता. ही वस्तोरी ह्या मेलेल्या भुरग्याक घेता आनी एलिशाच्या रुमान, द स्पेशल रूम which she prepared, ताच्या बेडीर न्हिदायता and she goes to meet Elisha. She goes to meet Elisha. Go विचारता तू एलिशा मेव कित्याक येता? Husband does not know he is working in the farm. He does not know the son is dead. Why are you going to meet Elisha? And she says everything is fine. Everything is fine. चेडो मेवलो आसा. Everything is fine. See the attitude? घरात व्हडलो प्रॉब्लेम आसा. घरात व्हडली ट्रेजेडी आसा. Everything is fine. And to ensure with us, Elishaच्या पाया कडेन पडटा and Elisha म्हणटा I told you not to give me a hope. The hope and joy of child which you gave now is dead. You better do something now. ಒಳ್ಳೆ ಬವಾ ಕೊರಿನ ಒಳ್ಳೆ announcement ಕೊರಿನ, just a small request at the feet of Elisha. Attitude towards life. आणि मागीर एलिशा घरा येता आणि आखो चॅप्टर वाचतलो जाल्यार he sleeps on the body of that dead boy and resurrects the body of the boy. And then once again she is very happy.
Once again, she is very happy. तुमच्याय जिवितांत कोस्ट येता, दुःख येता तेन्ना how do you react? How do you respond? You go on telling everybody? जायत्या जाणांक आमच्या जिवितांत कोस्ट येयले, दुःख येयले म्हणटच they are happy that you are suffering. They are happy that you are suffering. I know some people, they suffer so much in the family. Family, घरातली बाहेर सरली, they always smile. They will never tell about their family problems to others. They always smile. ते घोवाचो प्रॉब्लेम जावं, तो बायलेचो प्रॉब्लेम जावं, तो भुरग्याचो प्रॉब्लेम जावं. Once they are out of the house, attitude towards love. ह्यो तीन गोष्टी प्रितीच्या बाबड्यानो आयज आमी नियाळ करता आसतना ह्यो तीन वस्तू आमच्या मनात दवरच्यो. पयले आसा सर्विस, जनरस सर्विस. What is the second? Contentment. You are happy with what you have. Don't desire. If you go to shopping mall, after shopping mall घेऊन दिसता. No? Learn self-discipline. And तिसरे म्हणतात ते attitude towards life. Attitude towards life. Gospel म्हणता he who spends his life will save it. He who spends his life will save it. म्हज्या खातीर कोण आपलो जीव दिता तो जीव सांबाळटलो. एक फेमस प्रीचर क्रिसमस इव्हन्स, क्रिसमस ताचें नांव, क्रिसमस इव्हन्स. तो सगळ्या जाग्यार भोंवतालो, देवाचे उतर गरगटून. एंड फायनली हिज हेल्थ गॉट अफेक्टेड. ही बिकेम सिक. आनी कोणे तरी म्हटलें तूं कित्याक भोंवताय सगळ्याक? टेक रेस्ट. Why you have to go everywhere preaching? Take rest. तो म्हणूंक लागलो, if I rest, I will rust. If I rest, I will rust. Let me die serving. Let me die serving. हांव रोमांक शिकता आसतना एक प्रोफेसर आसलो, व्हडलो प्रोफेसर, डिक्शनरी बरयता आफ्रिकाचो. आनी दीसभर रातभर काम करता. हांव म्हणलें टेक रेस्ट. Why are you working so hard? तो म्हणूंक लागलो, मेळ्ळ्या उपरांत वयर स्वर्गराज्यांत रेस्ट घेवपाक जाय ती वचोन म्हाका मेळटली. नाव लेट मी वर्क. Now let me work. So also, spend your life in service of Christ. Work for the kingdom of God. And if you work now, you will not rust, but God will acknowledge your service towards the poor, the needy, and to His kingdom. May God give us this grace. Papache, and Putache, and Puvika, Yache Navim. Amen.